कस्टमान दाबोळी विमानतळार 2.56 कोटीचे भांगर धरले। स्मगलर बायलेक धरली। भटकळची शाहीन हुसेन गडकर सुमार 9.5 किलो भांगर घेऊन एअर इंडियाच्या विमानान दाबोळी देविल्ली। तिका अटक केल्या। ह्या सप्तकातली ही दुसरी मोठी कारवाय। 3 दिसा फाटी भटकळच्या एका पॅसेंजराकडच्यान 7.5 किलो भांगर धरिल्ले। स्मगलिंग करपी दोगाय भटकळ कर्नाटकाची आयिल्ली दुबय सावन। कस्टम आता सूत्रधाराक सोदतात। फाटल्या 2 वर्सात दाबोळे असल्यो 15 केशी जाल्यात। From the Goa Customs made a big seizure and thwarted a major attempt to smuggle gold out of into India. A lady passenger from Bhatkal by name Shaheen Hussain who came by the Air India has brought this 81 pieces of 10 tolas gold bars, totally weighing 9,440 grams, valued 2.62 crores in the international market. So officers have identified her, and during the course of body search, they have found out that she has concealed this gold inside the body. So the gold has been seized, and she has been arrested. In fact, this is the second big seizure in a week. 3 days before, we had a major seizure of 7.7 kgs of gold. But that passenger also originated from Bhatkal. Requires deeper investigation because people from Bhatkal again and again carrying this gold. They are all carriers only. So somebody has given the gold to these people to hand over to some people in Bhatkal. So we are under investigation to identify the actual mastermind behind the entire operation. बायणा दर्या देगेवयलो बेकायदेशीर झोपड्यो मोडपाचो आदलो आदेश हायकोर्टान रद्द केला। अतिक्रमण केल्ल्या आड अरिश्ट व्यवस्थापन कायदो सोडून दुसऱ्या खंयच्याय कायद्यातल्या तरतुदी प्रमाण करपाची मान्यताय हायकोर्टान सरकाराक दिल्या। पूण सरकारी ऑथॉरिटीक नव्यान आदेश काडचो पडटलो। तशेंच 1995 वर्सा पयलीं सावन बायणा रावता म्हणून पुरावे असल्यार ते दाखोवंक अर्ज करतल्यांनी 23 जूनाक जिल्लोधकारा मुखार हाजीर रावचे म्हूण हायकोर्टान सांगलां। बायणा केशीचेर बुधवारा हायकोर्टान निर्णायक सुनावणी जाली। बायणा दर्यादेगेवेल्यो बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो मोडपाचो आदलो आदेश हायकोर्टान रद्द केलो। दर्यावेळेर अतिक्रमण केल्ल्या आड योग्य कायद्यातल्या तरतुदी प्रमाण कारवाय करपाची मान्यताय हायकोर्टान सरकाराक दिल्या। पूण अरिश्ट व्यवस्थापन कायद्याखाला ही कारवाय करूंक मेळची ना। मात सरकारी ऑथॉरिटींक नव्यान आदेश काडचो पडटलो म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलां। वर्स 1995 आदीसावन बायणा रावता म्हूण दावो करपाक आनी पुरावे दाखोवंक 23 जूनाक सकाळीं 10 जिल्लोधिकाऱ्या मुखार रावचे असो आदेश हायकोर्टान बायणाच्या अर्जदारांक दिला। 1995 वर्सा पयलीं सावन ते थंय बायणा रावतात म्हूण पुरावे दाखयल्यारूच तांची पुनर्वसणूक करपाचेर विचार जातलो म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगिल्लें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मथुलकाच्या गोंयांतल्या प्रवेशबंदी आड मुथालिकान घाल्ल्या याचिकेचेर हायकोर्टान निर्णायक आर्ग्युमेंट जालो। मंगळारा आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत कोर्टान निर्णय राखून दवरलो। मुथालिक म्हणटा बंदी ताच्या नागरी हक्का आड जाल्यार गोंय सरकार बंदीच्या पुराय समर्थना खातीर आर्ग्युमेंट घालता। बंदी गोंयच्या समाजाच्या हितमतीन धरून घाला म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट। गोंयांतले प्रवेशबंदी आदेश आड प्रमोद मुथालिकान हायकोर्टान घातिल्ले याचिकेवेलो निर्णय राखून दवरला। प्रमोद मुथालिकाचेर गोंयांत येवंक घाल्ली बंदी सगळ्या गोंयकारांचे हित मतीन दवरून घाल्या म्हूण सरकारी वकिलान मंगळारा हायकोर्टा मुखार निर्णायक आर्ग्युमेंट घालो। मुथालिकाचेर गोंयांत येवपाक घाल्ली बंदी ताच्या नागरी हक्का आड ना असोय आर्ग्युमेंट सरकारी वकिलान घालो। एखाद्या व्यक्तीचे नागरी हक्क हे समाजाच्या हितापरस आनी कायदो सुवेवस्थेपरस मोठे आसूंक शकनात। गोंय सरकार मुथालिकाक गोंयांत येवन कायदो आनी सुवेवस्थे कडेन खेळपाक दिवचो ना म्हूण गोंय सरकाराचो आर्ग्युमेंट। मुथालिक गोंयांत आसल्यार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासतलो ह्या गोंय सरकाराच्या दाव्यात कसलोच अर्थ ना म्हूण मुथालिकाच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घालो। गोंयांत मुथालिका आड एकूय गुन्यांव नोंद नाशिल्ल्यान सरकाराच्या आर्ग्युमेंटान अर्थ ना। मुथालिकाचेर परत परत घाल्ले बंदीक कायद्याचो आदार ना म्हूण मुद्दो ताच्या आदवोगादान काडलो। मुथालिक गोंयांत येवंक सोदता तो देवळांनी आनी आश्रमान वचपाक, ताचो कसलोच राजकीय हेत ना म्हूण ताच्या वकिलान कोर्टाक सांगलें। गोंय सरकारान 15 जुलय मेरेन मुथालिकाचेर गोंयांत येवपाक बंदी घाल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार।
मिकीक खंय कादयेत व्हीआयपी ट्रीटमेंट मेळटा. जेलीचे नेम गुड्ड्याक मारून ताका व्हीआयपी वागणूक दिवपी जेल अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची म्हणून एक्टिव्हिस्ट आदोगाद आयरिश रॉड्रिक्सान प्रकरण कोर्टामेरेन व्हेलां. मडगांवच्या सत्र न्यायालयाकडेन ताणें कागाळ केल्या. मिकी जेलीत रावूनय कैदा भशेन रावना. जेलीचो युनिफॉर्म घालना. ताका जेवणूय खंय भायल्यान येता. मिकी पाशेको सडा जेलीत 6 म्हयन्याची ख्यास्त भोगता खरो, मात सामको व्हीआयपी कसो. सरकारा कडेन लागींचो संबंध आशिल्ल्यान मिकीक असलो ट्रातामेंट मेळटा म्हूण आयरिसाचो दावो. Miki Pacheco is being given VIP treatment. She has promised to order an immediate inquiry. She has also promised me that she would personally visit the jail as soon as possible and check on the rules that are being flouted by Miki Pacheco. I've also informed Judge Nutan Sardesai that besides not wearing the jail uniform, Miki Pacheco is also using his mobiles inside the jail. Unauthorized visitors are being allowed to see Miki Pacheco in jail, and Miki Pacheco, amongst other things, is also being allowed illegally food from outside. So every convict has to be treated in accordance with the rules, and the rules cannot be flouted just because Miki Pacheco is politically influential. हे गजालीत आपण लक्ष घालता म्हूण खंय दक्षिण गोंयची सत्र न्यायाधीश नूतन सरदेसायान आयरिसाक सांगला. मिकीक कादयेत गेल्यार 15 दीस जाली. जीएमसीत मेडिकल चेकअपाक येतना सुद्धा मिकी अजून मेरेन कैद्याचे कपडे घालून आयिल्लो ना. एस्कॉटा बरोबर अजूनय तो ताच्या नित्याच्याच कपड्यांनी भोंवताना दिसता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. संवसारभर नामना जोडिल्लो गोंयकार आर्किटेक्ट चार्ल्स कुरैया संवसाराक अंतरलो. मंगळारा मध्यानरांती बुपय ताका 84 वर्सांचेर मरण आयलें. फाटल्या कांय तेंपासावन ताची भलायकी बरी नाशिल्ली. गोंयचो रिजनल प्लान 2021 चो मसुदो ताणें तयार केल्लो. टास्क फोर्साचो तो चेअरमॅन आशिल्लो. कला अकादेमीचोय तो आर्किटेक्ट. चार्ल्साच्या मरणाक लागून गोंयच्या राजकीय, सामाजीक आनी उद्देग मळार वावुरतल्यांनी दुख्ख उक्तायलां. घेवया एक विराम.